सर्वांकै नमस्कारो. हांव CA किरणा कामत विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या तशीची या CA साधक कार्यक्रमाच्या समस्त वीक्षकांक या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आम्ही या कार्यक्रमांतू इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ICAI हांनी कंडक्ट करच्या CA अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाल्ल्या साधकांक हांगा पोवन हाडू तांगेलोट्टू एक डिस्कशन तांगेले एक CA लायफाच्या जर्नी बगे तांगेलागी विमर्शन करताची. आजी या CA साधक सरणी कार्यक्रमांतू आमगेलोट आसाची CA श्रीनिधी कामत हांका हांव विश्व कोंकणी तर्फेन या कार्यक्रमाक स्वागत करता. या कार्यक्रम सुरू करचे पशी फुडें CA श्रीनिधी कामत कुमटा हांगेलेक किरू परिचय दिवच्याक हांव इश्ट पावता. हांनी कुमटा निवासी CA रवी कामत आनी रूपा कामत हांगेले सुपुत्री. हांगेलेक एज्युकेशना बगे सांगूक जाल्यार तांणी एक तांगेल स्कूलिंग निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूल कुमटा हांगा केला. तशीची PU कॉलेज डॉक्टर AV बाळेगा PU कॉलेज कुमटा हांगा कंप्लीट केला. तशीची तांगेल CA आर्टिकलशिप पै नायक अँड असोसिएट्स उडपी हांगा CA अनंत नारायण पैके आनी CA अमुंजे वेंकटेश नायक हांगेल्या मार्गदर्शनांतू कंप्लीट केला. हांका वापस हांव विश्व कोंकणी तर्फेन या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तुमगेले एक जर्नी बगे उलोवच पशी फुडें आतां कशें फील जाता CA फायनल जाल्ल्या CA टायटल म्हणल्यार मस्त खुशी येता असं. खुशी जावचकिना चड एक सॅटिस्फॅक्शन असं. फायनली इतलो वर्स हार्ड वर्क केलेलाचे एक फल मेळ्ळा. सो एक फायनली जाल्लें म्हूण एक खुशी असं. सो वय मस्त खुशी येता. एक मेन क्वेश्चन म्हळ्यार तुमगेल आन वरेन CA रवी कामत हांनी प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट इन कुमटा. सो एक CA धुव म्हणटान एक मस्त सोसायटीन एक प्रेशर ऑब्वियसली क्रिएट जाता. सो तुमकां अशें कसं फिलींग आशिल्ली की तुमी कशें तयार घेत आशिल्ले, कशें ओवरकम केलें ताजें? सोसायटी वायज ऑब्वियसली प्रेशर आशिल्लें. पुरो जन म्हणटा आशिल्लीची CA धुव इजिली CA जाता म्हूण बरें म्हणटा आशिल्ली. बट करताल्यांका करता की कितलें कश्ट जाता म्हूण. बट थँकफुली फॅमिली सायड देखून कसं प्रेशर नाशिल्लें. सिन्स तांकां गोत आशिल्लें की हें जर्नी कशें जाता आनी कितलें हार्ड वर्क करता म्हूण. सो तांणी म्हाका केन्नाय काम डावन आनी हंबल दवरता आशिल्ली की हार्ड वर्क करी जाता आनी तें प्रेशर घेवं नका म्हणटा आशिल्ली. बट बॅक ऑफ द मायंड ते थॉट प्रेशर आसता की जन तुगेल आनार बगे मस्त उलयता आसतना तुका अशें दिसता की तूं एक कोण दाखोवका म्हणून. सो हांव ट्राय करता आशिल्लें की ते सायडा दवर न्हू ताजे बगे थिंक करचें ना म्हणून. बट एट टायम्स आसता आशिल्लें. तशेंच तेका ह्या कोर्सा बगे उलोवच जाल्यार मे बी ह्या कोर्सा एंटर जावचे पशी फुडें मस्त ना मस्त कन्फ्युजन आसता घेवका की नाका कसं करचें म्हूण सांगून. तुमगेले प्रकार ह्या कोर्स घेवका जाल्यार खंयची पर्स्पेक्टीव तांणी चूज करका? आय थिंक हे कोर्स घेवचे फुडें तूं हार्ड वर्क आनी सॅक्रिफायस करचा रेडी आसका. तुगेले फन एंड गेम्सय जाय CA वे जावका म्हळ्यार मे बी इफ यू आर व्हेरी इंटेलिजंट जावचा पुरो. बट हार्ड वर्क मस्ट इम्पॉर्टंट हे कोर्सांतू आनी कन्सिस्टंटली ते मेंटेन करचें मस्ट इम्पॉर्टंट. इट्स नॉट वन एग्जाम. एवरी 2-3 years तूं एग्जाम बरयता आसता. तशी आर्टिकलशिपय आसता. सो ते कंटिन्युअस हार्ड वर्क दवरचें मस्ट इम्पॉर्टंट. सो त्या पुरो करचें तूं रेडी आसलेरी तुगेली पेशन्स आसलेरी आय थिंक तूं हे कोर्स घेवत. तुम्ही म्हणा की कंटिन्युअस डेडिकेशन जावका. सो मे बी 3 to 4 years ह्या कोर्सा फुल्ली डेडिकेटेड जावन आसका. सो त्या एक आमी कोणेय ह्या कोर्स घेवचे तशें फुडें ताका रेडी आसला मात्र ह्या कोर्स घेवचे जाता. तशीच तुमगेले आतां CA फायनला जर्नी बगे उलोवका म्हूण जाल्यार तुमगेली हें सेकंड अटेम्प्ट. सो पॉसिबली तुमी फर्स्ट अटेम्प्ट खंयचे अटेम्प्टा फेल्यूर जाल्ले त्या तुमगेले ओल्ड स्किमांत आशिल्ले. सो आतां तुमी पास जाल्ल्या अटेम्प्टान तूं न्यू स्किमांत आयलेची. सो डेफिनेटली एक चॅलेंज आसचा पूर. सो तुमी कशी त्या दोन्ही बॅलन्स केले? थँकफुली सिलेबस वायज मस्त चेंज ना आशिल्लें. कॉन्टेंट सेम आशिल्लें. एक थॉट सब्जेक्ट्स ॲड एंड लेस जाल्ले आनी थॉट कॉन्सेप्ट्स ॲड एंड लेस जाल्ले. बट बेजीक थिंग्स सेम आशिल्ले. सो ते फर्स्ट अटेम्प्टान हांव कसो वाजिल्लें आशिल्लें. कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टँड करूनाशिल्लें. सो ते पुरा एनीवे वर्क जालें. एक्झामिनेशन पॅटर्न चेंज आशिल्लें. वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स चेंज जाले. सो ते हांव एडॅप्ट करपा जालें. बट वय ऑल इन ऑल कायंड ऑफ सेम आशिल्लें. बट तो कशें एप्रोच करता एग्जामाक द वे यू रायट युअर आन्सर्स ताचें चेंज जाता. सो तशें म्हाका टायम आशिल्लें 4-5 months ते हांव चेंज करून घेतलें.
सो डेफिनेटली म्हणा मस्जन मे बी प्रॉबब्ली ओल्ड अंत बरोवन आनी की नव अंत बरोवच्या पेंडिंग आशिल्ले जन आसच्या पुरोची right. सो तुम्ही कसं सांगचे म्हणा इट इज नॉट इम्पॉसिबल म्हणून No. डेफिनेटली त्यांनी Right. कसं चेंज जाला म्हणून एक मायनर अप्रोच तांगेले चेंज केले म्हणून जाल्यार कसं चेंज जाला म्हणून पळयलें Right. डेफिनेटली इट इज Right. पॉसिबल Right. तशी तुमगेल्या एक स्टडी जर्नी ऑर एल्स एक टाइम टेबल ताजे बघे उलोवका जाल्यार तुम्ही तुमगे एक स्टडी लीव कशी यूज करून घेतल्या सो फर्स्ट अटेम्प्ट अंतू म्हाका 5 months आशिल्ले म्हगेल टायम टेबल हांव मस्ट स्ट्रिक्ट म्हूण दवरना हांव एक म्हयन्याक 3 subjects म्हूण घेत आशिल्ली गूड मिक्स ऑफ थियोरी एंड प्रॅक्टिकल सो एवरी प्रिवियस डे हांव एक लेखून आसताशिल्लें की नेक्स्ट डे हांव इतलो पोर्शन फिनीश करता म्हूण तेची सब्जेक्ट तेची चॅप्टर जावका म्हणना बट इतलो पोर्शन जावका म्हण एक आसताशिल्लें सो हांव तशें लिनियंट दवरताशिल्ली एट टायम्स थियोरी वाजूच मूड आयले थियोरी नाजाल्यार प्रॅक्टिकल म्हण तशी थियोरी इज नॉट माय स्ट्रॉंगेस्ट सो केन्ना हांव म्हगेल फूल फ्रेश मायंडांत आसताशिल्ली तेन्ना हांव थियोरी ओपन करताशिल्ली आनी चिके तितलो स्ट्रॉंग ना म्हगेल मायंड म्हण देखील तेन्ना थॉट कॉन्सेप्ट सॉल्व करताशिल्ली नाजाल्यार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करताशिल्ली ना खंयचे विडियोज पळयताशिल्ली सो तशें हांव बॅलन्स केलें सो एक पाटी फूल स्टडी जाल्या नंतर एक राउंड ऑफ रिविजन एंड देन फायनल रिविजन ओके नेक्स्ट कसं म्हळ्यार एक अनेक इम्पॉर्टंट तुम्ही फेल्यूर तो कोण सक्सेस हा जर्नी तुमगेल कसं तुम्ही एक चेंजेस केले सो दॅट तुम्ही ह्या अटेम्प्टार तुमकां सक्सेस मेळच्याक पॉसिबल जाल्यार मस्त बरो सान चेंजीस आशिल्ले आतां तुमी पळोवचें गेल्यार ते मे बी मात सान दिसता पुरो मे बी तूं हांव कशी क्वेश्चन आन्सर बरयत आशिल्ली कशें तें फेस करता आशिल्ली मे बी कशें टायम मॅनेजमेंट करता आशिल्ली खंयचे क्वेश्चन फर्स्ट पिक करचे ते 3 hours कशें मॅनेज करचे सो त्या पुरा एग्जाम बरोच फुडें सान म्हूण दिसता आशिल्लें बट त्या एक्चुअल मोमेंटान तूं खंयचे क्वेश्चन पिक करका सो त्या पुरा मस्त इम्पॉर्टंट आशिल्लें तुगेल रायटींग प्रॅक्टीस कशें आसा तूं कितले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता आसा तूं आन्सर कशें एप्रोच करता आसा सो त्या परस सान थिंग्स मे बी हांव फर्स्ट अटेम्प्टान तितलो इम्पॉर्टन्स दिनी आशिल्ली की म्हणून हांव मस्त वाजोवच्यार फोकस करता आशिल्ली सो त्या परस सान थिंग्स हांव वापस तेचेर फोकस केलें आनी ताजे निमित्त म्हाका कॉन्फिडन्स आयलें एक अटेम्प्ट बरोवन जातरी सो आय थिंक त्या परस स्मॉल थिंग्स मस्त इम्पॅक्ट केले सेकंड अटेम्प्ट सो तुम्ही म्हणचे म्हळ्यार प्रति एक जस्ट इन केस एक फेल्यूर जाल्यार वरेन तांतू कसं ना मिस्टेक्स कोरून आशा पुरोची मे बी सन विशय आशा पुरो दॅट रियली मॅटर्स अ लॉट सो त्या पळोवन आमी नेक्स्ट अटेम्प्टाक त्या करनातल्या डेफिनेटली सक्सेस मेळटा म्हणून तशीच एक नेक्स्ट क्वेश्चन म्हळ्यार जनरली एक हेल्थ पुराजने कसं म्हणटात म्हळ्यार एक 4 की 5 महिना एक स्टडी लीव म्हूण आसता सो त्या टायमार एक कंटिन्युअस वाजोच प्रेशरांत आसताची सो एक हेल्थ कितली इम्पॉर्टंट तुम्ही कशी त्या एक मेंटेन करता आशिल्लीची थँकफुली हांव घरांत आशिल्ली तें मस्त हेल्प जालें आनी आय थिंक हेल्थ इम्पॉर्टंट मेंटेन करचो बिकॉज तूं 5 months कंटिन्युअसली वाजयत आसा कडे युअर एग्जाम स्ट्रेचेस फॉर 18 days सो ते थ्रू आउट दॅट टायम तूं एक स्टेट ऑफ मायंडार आसता सो तुगे मायंड तशी चलका म्हळ्यार तुमगे हेल्थ समा आसता सो आय थिंक प्रॉपर स्लीप मस्त इम्पॉर्टंट तुमी कितले आवर्स आनी खंयचे टायमार न्हिदता ताची ते कन्सिस्टंट आसता थ्रू आउट दीस मंथ्स बिकॉज तुमी त्याच वेळांनी खाली वाजयता आसाची सो हांव म्हगे स्लीपा मस्त इम्पॉर्टन्स दिलें आनी खंयचे टायमार हांव न्हिदता त्या पुरो आनी एक वॉक करचें एक सांजे वचून सो एक सान फिजिकल एक्टिविटी मस्त न्ही बट अशीची बेजार जालें तेन्ना अशी एक वॉक करचें आनामाले उलोवचें त्या पुरो करता आशिल्लें सो तशी म्हगे स्टेट ऑफ मायंड समा आसो आनी एक क्वेश्चन म्हळ्यार हाका कनेक्टेड जावना ते एक ब्रेक सो ऑब्वियसली कोणाक कंटिन्युअस वाचचें जायना सो ब्रेक टायम जो सो अदर दॅन स्टडीज कसं नाही आशा पुरो सो तुमगेल प्रकार तुम्ही कसं करता आशिल्ले अदर दॅन स्टडी टायम म्हाका स्पोर्ट्स मस्त इश्ट सो हांव स्पोर्ट्स विडियोज ज्यो अशें कसांनी साना पळयत आशिल्ली ताजेर म्हाका एक तांगेल पळोवन एक फोकस मोटिवेशन येत आशिल्लें आनी एक ब्रेक म्हणून जाता आशिल्लें सो आनी दुसरें कसं करचें गेलें ना हांव तितलें करता आशिल्लें बट एवरी 2-3 hours एक ब्रेक घेता आशिल्ली कसं सान कसं खाता आशिल्ली सो ताजे निमित्त नॉर्मल आसा सो प्रॉपर इंटरवल्स आय मीन प्रॉपर ब्रेक्स इज मस्ट इम्पॉर्टंट सो दॅट आमी वाजेल चड प्रोडक्टिवली उडगास वरता यूज वरेन जाता तशीच एक नेक्स्ट क्वेश्चन म्हळ्यार स्ट्रेस सो हे स्ट्रेस इज व्हेरी कॉमन फॉर एव्हरी वन कोणा जाल्यार वरेन खंयचेय फिल्डान जाल्यार हे स्ट्रेस आसता सो तुमी मे बी तुमगेले फर्स्ट अटेम्प्ट जायनी म्हळ्यार स्ट्रेस आसता पुरो ऑर एल्स जनरली वाजयताना तुमकां स्ट्रेस आसता तुमी ते कशी ते ओवरकम करतले स्ट्रेस एक थॉट्स येता की इतले दिवसान एग्जाम आसा कसं करचें वाजून जालें ना त्या पुरो येता आशिल्लें आय थिंक तुगेल फॅमिली क्लोज जावन घेवचें इज मस्ट इम्पॉर्टंट हांव म्हगेल भयणी फोन करता आशिल्ली सो
ती म्हाका एक टायम्स काम डावन करता आशिल्ली नाजाल्यार हांव कसो वाजोवचें अशें कसो करता आशिल्ली एनीथींग आवटसायड स्टडी अशें कसो करता आशिल्ली आय थिंक ताका एक शॉर्ट सोल्युशन म्हूण ना एवरी वन हॅज देवर ओन वे आय थिंक मस्ट तुगेले क्लोज फॅमिली एंड फ्रेंड्साले उलोवल्यार वर्क जाता म्हूण म्हाका दिसता जाल्यार तितलो आमी आमगेले थॉट्स शेअर करता आसल्यार आमगेले स्ट्रेस उणी जाता मे बी इट इज फॅमिली आनो अम्मा बहिणी फ्रेंड्स कोणूय जावं सो तुमी तशें करता आशिल्लेची सो नेक्स्ट सब्जेक्टा ಬಗ್ಗೆ स्पेसिफीक उलोवचें आसल्यार तुमी आतां थियोरी आनी प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स कशी डिफरन्शिएट केलेले a subject altogether is not just theory or practical. Every subject and thought part theory and thought part practical astashile. So how tashi differentiate kartashile. Every day a good mix of theory and practical davartashile. Maybe sakani mas sakani nahi normally dan par mantana how theory kartashile. Ratri late nights practical davartashile. So migil practical is better than theory. So how तशी अलॉट करता आशिल्ली म्हगेल टायमींग की वेन आय एम रियली इन द मूड ऑफ स्टडींग हांव थियोरी वाचत आशिल्ली सो ते आसो ब्रेनान तुमी आनी थियोरी सिन्स म्हगेल जिके वीक आशिल्ले हांव ते वापस रिवायज करता आशिल्ली सो ते मायंडांत आसो म्हगेल ह्या CA कोर्साचे तुमगेले एक मेंटर जावं गो टू पर्सन कोण थ्रू आउट द जर्नी आय थिंक म्हगेल मेंटर गो टू पर्सन म्हगेल बाप्पा बिकॉज तांणी हे जर्नी फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स केला मोस्ट ऑफ द टायम्स म्हाका येवच प्रॉब्लम्स म्हाका येवच पडे तांकां गतच आशिल्ले आनी एक इजिली हांव कन्वे करता आशिल्लें की म्हाका अशें फील जाता असो ह्या बरो कश्ट जाता असो तांकां अर्थ जाता आशिल्लें मस्त एक्सप्लेन करता म्हूण नाशिल्लें हे CA जर्नी एंड जावच पळयता तांणी म्हाका सांगलें की इतलें हार्ड वर्क करचो आसा इतलें कश्ट करचो आसा ओन्ली इफ यू आर रेडी फॉर दॅट जॉयन जा नाजाल्यार नाका म्हूण सो दॅट वे इट हेल्प अ लॉट आनी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आमगेल्या ह्या कोर्सांत लायक CA फायनल स्पेसिफिकली 2 ग्रुप आसा ग्रुप 1 आनी ग्रुप 2 म्हणून सो जनरली पुरा जनाक एक कसं म्हणजे कन्फ्युजन और डाउट दोन्ही बरोवका की फर्स्ट एक बरोवच लायक की और हे डिसिजन केदन घेवका तुमगेले प्रकार आय थिंक तूं स्टडी लिवाक वतान हे डिसिजन तुगेले ऑलरेडी जावन आसका बिकॉज त्या बेसिसारी तूं तुगेले स्टडी पॅटर्न प्लॅन करता ओल्ड सिलेबसान तूं 8 सब्जेक्ट्स आशिल्ले सो मोस्टली ते तुगेले कॅपॅसिटी वयर बेस्ड आशिल्ले आतां आय थिंक मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी लास्ट पेपर येवन थिंग्स चेंज जाला त्या पेपरान तूं ऑल 6 to 8 पेपर्साचे कॉन्टेंट कवर जाता सो आय थिंक सिन्स 6 पेपर्स आसा आनी ते एक पेपर पुरा एरियाज फोकस करता बोथ द ग्रुप्स घेवचे इज बेटर बट देन अगेन तुमकां तितलें कन्फ्युजन आसा ना तितलें श्योर ना जाल्यार 1 ग्रुप वचत तशें कांय ना बट एक कसं म्हणा आमगेले डिसिजन वी हॅव टू मेक इट अर्ली म्हणून तुम्ही सांगता म्हणल्यार वाजोच्या सूर करचे पयस फुडें आमी ते डिसायड केल्यार अकॉर्डिंगली आमगेले प्रिपरेशन आमी करूं येता म्हणून सांगून आनी एक कसं म्हणल्यार आतां नव स्पॉम नव एग्जाम आयला सो मे बी एक अटेम्प्ट एक जाल्ली मात्र एक पटी बरोवन सो त्या कितली इम्पॉर्टंट और तुमी कशी ताजे बगे प्रिपरेशन केल्लें सो लकीली आमगेल बॅच तांकां दे हॅड एन ऑप्शन तुमी सिन्स आमगेल फायनल एग्जाम तेन्ना जाता आशिल्लें तांणी म्हणलें तुमी एग्जाम जातरी स्पॉम बरोव येता बट आय थिंक आत्तां आनी बरयता लोकांका बिफोर यू रायट युअर फायनल एग्जाम्स तुमी स्पॉम फिनीश करता सो आय थिंक बिफोर यू इवन स्टार्ट स्टडींग स्पॉम फिनीश करचें इज बेटर बिकॉज ताजे एग्जाम्स आसता ते फर्स्ट ताका जावंक गेलें तुगेल मातशें तुका एक प्रेशर येता की स्पॉम जाल्लें म्हणून आनी कडेर तूं पीसफुली तुगेल वारल्यार 6 सब्जेक्ट्स वयर फोकस करूं सो आय थिंक फर्स्ट स्पॉम फिनीश करचें इज बेटर ओके मागीर आनी क्वेश्चन म्हणल्यार तुमगेले मॉक टेस्ट पेपर्स MTP RTP सो हें कितलें इम्पॉर्टंट तुमी ह्या एग्जाम्स आय मीन मॉक टेस्ट दिला की और कशी ते हेल्प जाता सो म्हाका सेंटरा वचून मॉक टेस्ट दिवचें जाय न्ही बट हांव घरा बसून 3 hours इन एन एग्जाम कायंड ऑफ एनवायरमेंट क्रिएट करून मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व केलेले आय थिंक मॉक टेस्ट बरोवचें मस्त इम्पॉर्टंट पळोवचें सान दिसता पुरो बट लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स मॅटर तूं अगेन क्वेश्चन कसो फेस करता खंयच क्वेश्चन फर्स्ट बरयता कितले क्वेश्चन्साक कितलो टायम अलॉट करता लास्टाक कितलो टायम दवरता ते पुरो मॅटर करता आनी एग्जाम एनवायरमेंटान तूं कसो बरो फेस करप पुरयता ते आय थिंक मॉक टेस्ट बरोवन हेल्प जाता बरोच पुढे ते स्मॉल थिंग्स म्हणून दिसता पुरो बट तुका एग्जाम टायमार ते एग्जाम बरयतना पॅनीक जावचें ना टेन्शन जावचें ना म्हळ्यार आय थिंक रायटींग 1 मॉक टेस्ट इज रियली इम्पॉर्टंट
सो मॉक टेस्ट मस्ट हेल्प जाता मे बी सेल्फ इव्हॅल्युएशन सुरवायक जाता सो मे बी इफ सेंटर आनी वचून बरोवचे जायनी म्हणजे आमी घरा बसून सेम काइंड ऑफ एग्जाम एनवायरमेंट अंतू ते प्रॉपर 3 hours बसून एग्जामा म्हणके बरोवन प्रिपेर करचे जाता म्हणजे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन म्हळ्यार तुमगे लायक रिविजन वर्सेस फर्स्ट टाइम रिडींग सो कसं डिफरन्स करता रिविजन हाका आनी फर्स्ट टाइम रिडींग हाका आनी कितले टाइम रिविजन तुमगेल प्रकार करूं जाता पॉसिबली I think तुमगेल क्लासेस इफ यू वॉचिंग एनी त्या पुरा स्टडी लिवा फुडें का फिनिश करचे इज बेटर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट लास्ट 1.5 month एक रिविजन आगदा बरयता तांचो तुमगेल मॉक टेस्ट RTP MTP सॉल्व करचे त्या पुरा करयता I think revision should be very less as compared to your first time reading. थंय तुम्ही concepts पुरा learn करनु basics strong करचे त्या पुरा करता. Revision अंतू obviously कमी time घेवका as compared to that. But I think one full revision is very important. जाल्यार 2 revisions are also not good, but at least 1 revision जावका because तू वाजेल असता कडे ते पुरा विसरनात last. तुम्ही म्हणचे म्हणारी एक फर्स्ट रिडिंग जातरी ते आम्ही चड टाइम दिवका वेरेन आम्ही पुरा बेसिक स्ट्रॉंग करून घेवका मागीर एवरी रिविजनाक टाइम विल उणी जाता येता सो आमकां कवर चड करूं जाता टाइम उणी पुरो सो मिनिमम 1 full गुड रिविजन इम्पॉर्टंट इज वेरी इम्पॉर्टंट कितें तुमगेल स्ट्रॅटेजी एग्जाम डेक कशी आशिल्ली मे बी जस्ट बिफोर द एग्जाम त्या 15 minutes आसता पुरा जना लागी जस्ट हॉला एंटर करतरी सो हाव यू यूज टू मॅनेज दॅट हाँ फर्स्ट काम अशें ट्राय करता आशिल्लें आय थिंक फर्स्ट एग्जामान तू आय पॅनिक्ड सो त्या जावचेना म्हूण एक ब्रिदींग जो कसं करून घेवन काम अशें क्वेश्चन पेपर मेळटा तशीची इग्नोर द फर्स्ट क्वेश्चन मे बी लास्ट दुखून स्टार्ट करचें हांव सेकंड क्वेश्चन दुखून स्टार्ट करता आशिल्ली सो तशी हांव डिसायड करता आशिल्ली की खंयच क्वेश्चन फर्स्ट बरोवचें एक पाटी ग्लान्स करून क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली पुरा वाचोवचो जायना 15 minutes मात्र एक पाटी पुरा क्वेश्चन्स ग्लान्स करून घेवन खंयचे एरिया तुगेले स्ट्रॉंगेस्ट म्हूण डिसायड करून खंयच क्वेश्चन्स फर्स्ट बरोवचे म्हूण डिसायड करून आय थिंक तितले भितर 15 minutes पावता सो बेस्ट आन्सर खंयचेच समगेला म्हूण आमी त्या 15 minutes डिसायड करून त्या बेसिसार आन्सर करूंक रेडी जावका म्हणजे तुम्ही ओके अनेक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मस्त जन हांवें फेस जावन आसता सो पुरा एग्जाम इज नॉट द सेम सो मे बी केलाव लायक जावन आसता केलाव लायक जायन अशी आसचे पुरो सो हे कंटिन्युअस आतां स जाला एग्जाम पुढे 8 एग्जाम्स आशिल्ले सो हे 6 एग्जाम एका नंतर एक आसता सो जस्ट इन केस एक पेपर लायक जायनी म्हूण जाल्यार ते कशी घेवी येता प्लस तुमकां तसो एक्सपिरियन्स जाला की एक टफ आशिल्ले एग्जाम बट नेक्स्ट एग्जाम्स आसता न्ही सो तुमी कशी ते ओवरकम करतलेची स्पेशली ह्या अटेम्प्टान ते तशेची ऑडिट म्हाका स्लायटली डिफिकल्ट जालें बट इतलें इम्पॉर्टंट आशिल्लें की ते हांव विसर न्हू नेक्स्ट एग्जामाक प्रिपेर करता युजली कशें जाता म्हळ्यार आमी वापस येवन घेवन ते वापस ते क्वेश्चन पेपर पळोवन खंयचे सम खंयचे ना कितले मार्क्स येवचे पुरो ते पुरो काउंट करताची बट मोस्ट इम्पॉर्टंट की म्हळ्यार ते सोडून आनी नेक्स्ट टायम एग्जामा बगे थिंक करचें मस्त इम्पॉर्टंट सुमार जन म्हणटाची क्वेश्चन पेपर कांय सायड दवरी आनी ताचे बगे थिंक करूं नाका आमी तुगेले बॅक ऑफ द मायंड आसता की हांव हें बरयलें तें बरयलें बट मोस्ट इम्पॉर्टंट ताचे बगे विसरका बिकॉज आनी तुका कसं करूं जायना बरोवन जाल्लें I think तुमी अशें थिंक करता की आनी बरलेले एग्जाम आसताची इफ आय डू रियली वेल इन दोज एग्जाम्स मे बी हें फेअरली पास जाल्यार ऑल इन ऑल ग्रुप वर्कआउट जाता सो तांचे तुमी सांगचे म्हळ्यार जस्ट बिकॉज एक पेपर लायक वचचे न्ही आमी तेन्ना आमगेले रिजल्ट डिसायड करूं जायना सो ताजे बगे आलोचन करून मुका वयल पेपर वायट करचे कशी आमी इग्नोर करून मुका वयल पेपर लायक करता जाल्यार तितले स्ट्रेस उणी करून घेवका देर इज ऑलवेज अ चान्स टू पास इवन डिफिकल्ट सब्जेक्ट वरेन पास जाता म्हणजे तुमी लास्ट मेसेज निमगुका जाल्यार तुमी आमगेल्या आनी फ्युचर चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑर एल्स मे बी ऑन द वे आसात तांणी एक फायनल मात बाकी आसा ऑर एल्स फावंडेशन अंत आसाची इंटरांत आसाची तुमगेलें थ्रू आउट CA करियरान तूं मे बी सक्सेस जेवा फेल्यूर तुमी दोन्ही पळयला सो तुमगेलें जर्नीन तूं तुमी कसं तांकां मेसेज दिवच्या इश्ट पावताची फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट तुमी ऑब्वियसली हार्ड वर्क करता आसाची आय थिंक तुमी तुमगेले वयर बिलीफ दवरका की तूं इतलें हार्ड वर्क करता आसा ताका एक फ्रुट्स मेळट तुमकां म्हणून आनी तें हार्ड वर्क कंटिन्युअस दवरका हांव इतले वेळ केला आनी म्हाका सुलभ जावका म्हूण थिंक करना अंटील एवरीथींग एंड्स तुमी आय थिंक कंटिन्युअसली हार्ड वर्क करता आनी तुमगेले वयर एक बिलीफ दवरका आनी पेशन्स आसता की हें जाता म्हूण एक अटेम्प्ट जालें ना म्हळ्यार देर आर अटेम्प्ट्स इन फ्युचर सो आय थिंक तुमगेले वयर बिलीफ दवर न्हू पेशन्स दवरचें इज मोर इम्पॉर्टंट सो येस ऑल द बेस्ट तुमी आज हें ऑपॉर्च्युनिटीन तूं तुमगेलें थ्रू आउट द CA जर्नी ऑर हें करियरा
तुमकां मस्त जन हेल्प करून आशा पुरोची डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्ट सपोर्ट सो तुमी कोणाक थँक्स म्हणून इश्ट पावचे आसल्यार सांगेत म्हणून सांग. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टंटली मेगेल फॅमिली मेगेल बाप्पा अम्मा आनी भयणी तांणी मेगेल थ्रू आउट द CA जर्नी एक वॉल शिराबेल म्हाका एज कम्पेर्ड टू द आउटसायड वर्ल्ड. लोकांक कसं नाही सांगल्यारी और म्हाका कसं नाही फील जाल्यारी दे वूड मेक श्योर की हांव मस्त वयरे उरचें ना आनी मस्त डिप्रेस्ड जावचें ना. सो म्हाका एक काम स्टेट ऑफ मायंडान दवरचें तांणी मस्त हेल्प केला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सांगचो इश्ट म्हाका. कडेरी मुगेल प्रिंसिपल्स CA अनंत नारायण पै आनी CA वेंकटेश नायक तांणी ऑल थ्रू 3 years आमकां मस्त सपोर्ट केला. नॉट जस्ट CA वायज अदर को करिक्युलर एक्टिविटीज घेवच्याक आनी ऑल रावंड आमगेल डेव्हलपमेंट करूंक आमकां मस्त हेल्प केला. सो तांकांय मस्त धन्यवाद सांगचो इश्ट करता. तशी मुगेल पुरा टिचर्स फ्रेंड्स मेंटॉर्स तांकां पुरा तांणी बी म्हाका मस्त इन्स्पायर केला मोटिवेट केला. आनी तशी विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त थँक्यू सांगचो इश्ट करता. तांणी आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिलें आज एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमगेल जर्नी शेअर करूंक. सो तांकांय मस्त धन्यवाद सांगचो इश्ट. थँक्यू. ह्या तुमगेले एक जर्नी शेअर केलेल्याक हांगा आमगेल्या स्टुडियोक येवन तुमगेले थ्रू आउट CA जर्नी बघे आमगेलो तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर करून तशी आज तुम्ही मस्त जेन्ना मादरी जाल्लेची मस्त आमगेले विक्षकांक आज हांगा आयिल्ल्याक तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्यांक तुमकां हांव विश्व कोंकणी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. धन्यवाद. आमगेल्या समस्त विक्षकांक ह्या कार्यक्रम वीक्षण केलेल्याक धन्यवाद. ह्या व्हिडिओ जाल तितली शेअर कराची तशी ह्या व्हिडिओ लाईक करून आमगेल्या विश्व कोंकणी YouTube वाहिनी सबस्क्राईब करूं का म्हूण निमगून घेता. धन्यवाद.